नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार। हांव गौरीश परबामणकर। गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करूया। सविस्तर खबरांपयली नजर मारया हेडलायन्साचेर। लोकसभेच्या अधिवेशनाच्या वेळार 2 अनवळखी मनशांनी सभाघरांत केलो प्रवेश। दोगांकूय अटक, फुडलो तपास चालू। लोकसभेचे दोनूय जागे लडोवपाचे रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो निर्णय। उत्तर गोंयच्यान मनोज परब आणि अजय खोलकर जाल्यार दक्षिण गोंया खातीर 3 नांवांची शिफारस। आदले मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर हांच्या जयंती निमतान आमदार तशेंच मंत्र्यांनी समाधी थळाचेर वचून ओपली आर्गां। भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे, सभापती रमेश तवडकर हेरांनी लायली हाजेरी। पेट्रोलियम लिकेज सापडपाचो दावो म्हटल्यार लोकांच्या दोळ्यांक उदक लावपाचो प्रकार। घटनेविशीं पंच आनी थळाव्या लोकांनी उक्तायली तिडक। दक्षिण गोंय जिल्लो नियोजन बसका कोरम नाशिल्ल्यान केली स्थगीत। फकत 13 जाणूच आशिल्ले हजर। मोपा विमानतळाचेर धरले 66 लाखांचे भांगर। चांदीचो लेप दिवन भांगर तस्करीचो प्रकार आयलो उक्ताडार। आनी आतां खबरो विस्तारांत। संसदेचे शियाळे अधिवेशन सुरू आसतनाच मोठो गोंधळ थंय पळोवपाक मेळ्ळो। लोकसभेच्या अधिवेशनाच्याच वेळार 2 अनवळखी मनीस सभाघरांत घुसले आनी सुरक्षा वेवस्था तोडून ते भितून आयले आनी खासदारांच्या बाकावयल्यान उडयो मारपाक तेंच्यांनी सुरवात केल्यो। ह्या दोगांकूय अटक केली, फुडलो तपास चालू आसा। सभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित की जाती है। ये भी है ठीक है। सभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित की जाती है। संसदेत हो गोंधळ सुरू असताना काय खासदार तांकां धरपा खातीर धांवले जाल्यार कांय जाण सभाघरा भायर पडले। ह्या दोगांयनी आपल्या बुटांतल्यान स्प्रे सारखे कितें तरी लिपोवन हाडिल्ले। तांणी तो स्प्रे संसदेत मारलो तेन्ना सभाघरांत हळडुवो रंग पातळ्ळो। हो प्रकार पळोवन लोकसभा अध्यक्षांनी कामकाज 2 मेरेन तहकूब केल्ले। जब वो ऊपर से कूदे हैं तो हम आगे बैठे हुए थे, 0 ओवर का लास्ट टाइम था तो थोड़ा हल्ला गुल्ला ऊपर से आया तो हमने ध्यान दिया। एक आदमी पहले कूद गया, एक दूसरा भी कूद रहा था। तो जो पहले कूद गया वो ऊपर से स्पीकर की तरफ बढ़ रहा था और वो हल्ला गुल्ला कर रहा था। वो उसने जूता उतारना शुरू किया, जूते में कोई चीज थी। तो जब उसने शुरू किया उसको वो पकड़ा गया, बेनीवाल थे, उन्होंने उनके जब पास पहुंचे उन्होंने पकड़ लिया। तो फिर मेरे को था कि एक दूसरा भी है पीछे। जब हम वहां तक पहुंचे तो उसने वो बम टाइप था, कुछ स्मोक सा निकल रहा था, ये पीले रंग का बहुत धुआं था, ये बिल्कुल वही लगा है। उसी को मैंने फिर पकड़ के उसको शीन के बाहर तक फेंकने शुरू किया ताकि वो एक पता नहीं लग रहा था क्या है। तो लेकिन सबकी सुरक्षा का मामला था तो फिर उतने देर को सब लोग आ गए और उन्होंने पकड़ा। अब सिक्योरिटी के दायरे में सभाघरान हो प्रकार सुरू असताना सभाघरा भायरूय एके बायलेन आनी दादल्यान हळडुवो गॅस सोडलो। सुरक्षा कर्मचाऱ्यांनी तांकां ताब्यात घेतले। ह्या वेळार काय लोक घोषणा दितनाय दिसून आयले। जो घटना शून्यकाल के समय घटित हुई थी, उस घटना की लोकसभा अपने स्तर पर संपूर्ण जांच कर रही है और इस संबंध में दिल्ली पुलिस को भी आवश्यक निर्देश दे दिए गए हैं। लेकिन जो हम सबकी चिंता थी कि वह धुआं क्या था, वह अभी तक प्रारंभिक जांच में जो जांच की उसमें वह साधारण धुआं और सनसनी फैलने वाला धुआं था। इसलिए उस धुएं की कोई ऐसी चिंता का विषय नहीं, उसकी प्रारंभिक ठीक से जांच कर ली गई है। ह्या नादी 13 डिसेंबर 2001 वर्सा 5 दहशतवाद्यांनी पोरण्या संसद भवनाचेर हल्लो केल्लो। हातून दिल्ली पुलिसेच्या 5 कर्मचाऱ्यांसयत 9 जाणांक मरण आयिल्ले। आयच्या दिसा परतो तसोच प्रकार घडिल्ल्यान संसदेच्या सुरक्षेचो प्रश्न परतून चर्चेचो विषय जावन रावला। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।
मुखावेल्या लोकसभा वेंचणुके खातीर रेव्होल्युशनरी गोवन्सान तयारी चलयल्या. गोंयच्या लोकसभेची दोनूय सिटां लडोवपाचो निर्णय आरजीन घेतला. उत्तर गोंयच्यान मनोज परब आनी अजय खोलकर हांची नांवां निवडल्यात जाल्यार दक्षिण गोंया खातीर रुबर्ट पेरेरा, विश्वेश नायक आनी शैलेश नायक ह्या तिगांची नांवां निवडल्यात. तशेंच ह्या 5 उमेदवारांमदले 2 उमेदवार निश्चित जातले म्हणून मनोज परबान सांगलां. तुम्ही सगळे जाणा की रेव्होल्युशनरी गोवन्स लोकसभा इलेक्शना खातीर कितले सिरियस आहा ते. गेल्या मे म्हयन्यान रेव्होल्युशनरी गोवन्सान डिक्लेअर केल्लें की आमी दोनूय सिटां कंटेस्ट करतले म्हणून, आनी त्या वाटेन रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी आनी आमचे जे रेव्होल्युशनरीज आसा ते नॉन स्टॉप काम करीत आसा. हे सगळे जाण पळयता आनी सगळे जाण जाणा. एकूच पॉलिटिकल पार्टी गोंयान आसा जी गोंयकारांक लागून काम करता आनी कन्सिस्टंटली काम करता, सेल्फलेसली काम करता. आतां हे इलेक्शन लागीं पावला, सो ताका लागून कॅन्डिडेट सिलेक्शनाचो जो प्रोसेस आसा तो रेव्होल्युशनरी गोवन्सा कडल्यान चालू जाल्लो आसा. फाटल्या विकान आमचे सगळे कॉन्स्टिट्युन्सीचे जे एक्टीव भुरगे आसा तेंचे तालुका वायज आमी तांकां वोटींग करपाक लायिल्ले आनी सिक्रेट बॅलट केल्ले. ते सिक्रेट बॅलटान भुरगे जे आमचे एक्टीव आसले ते तांकां फ्रिडम दिल्ले की तांकां जाय ती 3 नांवां, 2 ते मिनिमम 2 ते मॅक्झिमम 3 नांवां तेंच्यांनी शॉर्टलिस्ट करपाची आनी वोटींग करून तेंच्यांनी सिक्रेट बॅलट करपाचें म्हणून. आनी ते जाल्या नंतर हें जावन मागीर ते सगळे ऑल गोवा कॉन्स्टिट्युन्सीचे सगळे वोटींग जावन ते आमच्या कडेन येयले, इलेक्शन कमिटी कडेन येयले. इलेक्शन कमिटी कडेन येवन ती नांवां जेन्ना भायर येयली तेन्ना नांवान नॉर्थ गोवान म्हाजें नांव मनोज परब आनी दुसरे अजय खोलकर जो आमचो पार्टी ट्रेजरर आहा तेचें नांव शॉर्टलिस्ट जाल्लें आसा, म्हणजे भुरग्यांनी वोटींग केल्लें. आनी सावथ गोवाक लागून आमचो सावथ गोवाचो डिस्ट्रिक्ट प्रेजिडंट रुबर्ट पेरेरा आसा, मागीर आमचो पार्टेचो जनरल सेक्रेटरी विश्वेश नायक आसा आनी तिसरो शैलेश नायक जो सावथ गोवा डिस्ट्रिक्टाचो सेक्रेटरी आहा तेचें नांव शॉर्टलिस्ट जाल्लें. आतां ह्या 5 नांवांचेर म्हणजे नॉर्थ गोवाक 2 नांवां आनी सावथ गोवा 3 नांवां हेंचेर जी इलेक्शन कमिटी आसा ते डिस्कशन करतली आनी नांवां फायनलायज करून मागीर आउट करतले. भारताचो आदलो संरक्षण मंत्री आनी गोंयचो आदलो मुख्यमंत्री सर्गेस्त मनोहर पर्रीकार आनी गोंयकारांच्या मोगाळ भाईंची आयज जयंती. ह्या फाटभुंयेर बुधवारा सभापती रमेश तवडकर, भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे, मंत्री आनी हेर आमदार तशेंच पर्रीकाराचो पूत उत्पल पर्रीकार हांणी मिरामार आशिल्ल्या स्मृती थळाचेर पर्रीकारांच्या समाधीक आर्गां ओंपलीं. सर्गेस्त मनोहर भाईन गोंया खातीर दिल्लें योगदान आमी विसरपाक शकना अशें सभापती रमेश तवडकरान सांगलें. आज आमी मनोहरभाई पर्रीकरांची जयंती मनोवपाक खातीर आमी सगळे जाण सगळे आसा. आमी गोंयच्या दृश्टिकोनाचेर विचार केंद्र जाय. आधुनीक गोंयचे शिल्पकार ताणें स्वताची बुद्धिमत्ता वापरून गोंयच्या सामाजीक आर्थीक एकंदर गोंयच्या जडणघडणीक ताणें जें योगदान दिल्लें आसा तें अतुलनीय आसा. आनी त्यामुळे आमी संबंद गोंयची जनता ते विसरूंक शकना. आनी त्याच फुडें आजच्या दिसाक आमी सगळे जाण हांगा जमता येतात आनी ताजे कडसून ज्या राजकीय क्षेत्रांत गोंयच्या जनगणीक जें काम करता आसा तें फुडें वचपाचें दृश्टिकोनाच्यान की आमकां एक प्रेरणा ताकद मेळपाची गरज आसा. त्यामुळे गोंय आमकां फुडें वचपाचें आनी तांकां याद केले शिवाय गोंय फुडें वचूंक शकना. आनी त्याच दृश्टिकोनाच्यान आज ज्या आमी राजकीय क्षेत्रांत जें काम करता लोक आसात ते फुडले अशें तशीच करता तांची याद दवरचे आनी ताच्या खातीर आमी गोंयचे सगळ्यांचे नेते श्री मनोहर पर्रीकर यांची आज बर्थ एनिवर्सरी हेजे निमित्तान आमी दर वर्सा हांगा येता इन्स्पिरेशन घेवपाक, तांचो आशिर्वाद दिवपाक की गोंय राज्यान सरकार वेगळे तरेन लोकांचे एक बरे रितीन तेंचे जे मनान जे कितें विचार आशिल्ले ते विचार फुडें व्हरपाक आमचे बरोबर श्री तलवडकर आमचे
सिनियर लीडर आणि गोंय राज्याचे सभापती श्री सुभाष शिरोडकर, श्री दाजी साळकर, दिव्या, आमचे चीफ सेक्रेटरी पुनीतजी, डीजी आमचे श्री जसपालजी आणि बाकी सगळे आयिल्ले आसा. एक स्फूर्ती घेवपाक आनी इन्स्पिरेशन तेंचे जे विचार आहा ते ज्या तरेन राज्य चलयताले ते इन्स्पिरेशन घेवन आमी लोकांची सेवा करपाक आमकां देवानी तेणी ताकद दिवची, तेणी बरे विचार आमचे मनान हाडचे. हेजे खातीर आमी आयज दर वर्सा तेंचे बर्थ एनिवर्सरीचेर येवन आशिर्वाद घेता. इतल्याच खातीर की तेणी जे कितें घडयलें हे सामान्य मनीस घडूं शकना आनी तेंचे विचार आनी तेंचे वेगवेगळे ते जेन्ना उलयता आनी जेन्ना तुमी गॅलरींतल्यान वचून पळयता की जे कितें तेणी घडयलें गोंया खातीर, तेंचे जे कितें इच्छा आशिल्ली, खुबशे गोश्टी तेणी केले, जे तेंची इच्छा आशिल्ली, जे कितें करपाक जाय, म्हाका दिसता आमी सगळे ते पूर्ण करपाक आमचो प्रयत्न आसतलो आनी तेंचो आशिर्वाद गोंयचे जनतेर आनी आमचेर सदां आसचो. बरी आमकां विचार दिवचे आनी तेंचे जे कामां जी आशिल्ली, जे पूर्ण करपाची उरलेली ती कामां फुडें व्हरपाक आमी सगळ्यांनी प्रयत्न आमी निश्चित करतले आनी बऱ्यापैकी सरकार फुडें व्हरपाचो आमचो सगळ्यांचो प्रयत्न आसतलो. माटवे दाबोळे पेट्रोलियम पदार्थाच्या लिकेजाक लागून थळावे बरेच नाराज आसात. बुधवारा पंच निलम नायक सयत थळाव्यांनी एक दिसाच्या ते आंदोलनाक बसले. सरकारान बेगोबेग लक्ष दिवन हो प्रश्न सोडोवचो आनी लोकांक मेकळो सुवास घेवपाक दिवचो अशी मागणी थळाव्यांनी केली. माटवे दाबोळी पेट्रोलियम पदार्थाच्या लिकेजा संदर्भात पुलिशेत कागाळ केली, पूण पुलिसांनी कागाळ अजून नोंद केली ना अशें पंच निलम नायक हाणें सांगले. लिकेज बंद केल्या अशी सांगून थळाव्यांची दिशाभूल करची न्ही, उपजिल्लो अधिकाऱ्यान लक्ष दिवचें, लोकांच्या जिवाकडेन खेळचें न्ही. आनी हांवें कोण कोणा विचारले ते म्हणपाक लागले कितें 6 दीस पयलीं ती पायपलायन थंय पडलेली आशिल्ली आनी जेसीबी थंय आशिल्लो. तांकां काम मेळूना म्हणून तेंच्यांनी मागीर कंटिन्यू केलें तें MES मॅक्सन आसा त्या सायडीच्यान गेले ते परत हे सायडीच्यान दाबोली जंक्शन पडपाक लागले. समज तांकां थंय मेळ्ळेलें जाल्यार ते इतले फुडें वचपा नाशिल्ले न्ही. सो आतां हे कितें म्हणून आमी कांय समजना, कित्याक मोस्ट इफेक्टेड इज आवर विलेज. आयज आमी सगळे आमचे गांवांतले लोक आसा ते म्हाका म्हणपाक लागले तुका कितें सांगना. सो म्हाका कांयच तेंचे कितेंच एक फोन कॉलूय ना बाबा मेळ्ळें आर यू सॅटिस्फायड आनी कितें कितें ना तें गांवकारां येवन ताणें सांगपा जाय आशिल्लें. आज तेंचे थंय थोडे सेक्युरिटी आसा, मागीर व्हाळांतल्यान तें सोप करून पेट्रोल काडपाची टीम आसा, दे आर स्टील वर्कींग देर. पूण आमकां कांयच हांगा इन्फॉर्मेशन मेळना. आमी कितें चिंतपाचें? आतां पेपरार पळयलें, काल हांव वचून पळयलें तें स्वता तेन्ना ते सांगता की सगळें बरोबर आसा. सगळें बरोबर आसा जाल्यार तुमी पायपलायन चालू करा. समज सगळें जालें जाल्यार ते खोदल्या ते बंद करा आनी पायप चालू हे करा न्ही, परत तुमी पंपींग चालू करा. इतली समज तुमी कॉन्फिडंट आसा जाल्यार अशें तुमी लोकांची दिशाभूल करनाका. आनी तो हांवें कंप्लेंट फायल केल्ली पुलीस स्टेशनार जाल्यार ती आजून रजिस्टर करूना. हांवें PIक मेळ्ळें, PI म्हणपाक लागलो की ना आमी ऑथॉरिटी ZITL कडेन सगळें कितें कितें मागलां, वी हॅव गॉट द प्लॅन आनी सगळें हे शोन मी, बट आय एम नॉट सॅटिस्फायड. आमची हांगा कंप्लेंट रजिस्टर जावपा जाय, आमचे गांवचे लोक इफेक्टेड आनी हेजेर हे जावपा जाय, खोलवर चवकशी जावपा जाय कित्याक लागून अशें जालें. ही नेग्लिजन्स आनी नाजाल्यार दुसरी तर चोरी, हे 2 गोश्टी आसा हितून. सो ओन्ली पुलीस डिपार्टमेंट कॅन फायंड आउट दॅट. आमी डेप्युटी कलेक्टराक इतले इन्फॉर्म केले, फोन केले, ते केन्ना येयलेच ना आमच्या गांवच्या लोकांची खबर करपाक. काल ते कळटा जाल्यार डेप्युटी कलेक्टर थंय भितर वचून पळयतात. सो आमकां खूब वायट दिसलें, कित्याक गांवच्या लोकांचें आमी तुका उलो मारतात न्ही, आमी आमचें दूख कोणाक सांगपाचें? डेप्युटी कलेक्टर इज द ऑथॉरिटी, ती शूड टेल आमचें दूख व्हडें ताका सांगपाचें. डिजास्टर मॅनेजमेंट तेज्या हातीन आसा. जाल्यार तेणें आमच्या गांवांत येवन विजीट करून सांगपाची आमकां गरज आशिल्ली. पूण तो खंय तरी ते ZITL पायपलायनीक भितर वचून तो चॅक करता. खरोखरच आमची सगळ्या लोकांक वायट दिसलें हाचें. माटवे दाबोळीचे थळावे ह्या पेट्रोलियम पदार्थाच्या लिकेजाक लागून बरेच नाराज आसात. कामगारांक विचारल्यार लिकेज बंद केल्या म्हण सांगून समाधान करतात. पूण लिकेज जरी बंद केल्या जाल्यार व्हाळांत जे पेट्रोल व्हांवता ते खंयचे असो प्रश्न थळाव्यांनी उपरासला. गांवच्या लोकांक ह्या वासाचो त्रासय जाता. आतां ते म्हणटा पायपलायन ती बंद केल्ली आहा, फ्लो बंद केल्लो आहा, पूण तो आतां फ्लो बंद केल्लो आहा जाल्यार हिंगा आतां कंटिन्युअस आमकां कलेक्शन ते करता तेंचे मनीस लेबर आसा ते कंटिन्युअस तेणी ते व्हळान ब्लॉकेज घालून सोकिंग पॅड्स घालून ते पेट्रोल जे वयल्यान फिल्म येता आनी कंटिन्युअस ते काडीत आहा, कंटिन्युअस डे एंड नायट. ते आतां बंद केल्ले आहा जाल्यार आनीक खंयसून येता हे.
आनी ताका तें विचारलें हांवें फक्त एकूच पायपलायन आहा काय म्हण हिंगा. तो म्हणटा काल तेणी डिटेक्ट केला आनीक एक मायन्यूट होल मेवला म्हण. तो होल मेवला जाल्यार तो इतल्या बारीक होलांतल्यान इतले डॅमेजीस आनी इतलो कंटिन्युअस फ्लो जावचो नासलो. आनी तो बंद केल्यार आतां ती पायपलायन बंद केल्यार समर 15-20 दीस जातले. पूण फ्लो अजून आमकां मेवता. कंटिन्युअस कलेक्शन जायत आसा. आतां केन्ना जाल्ले आनी कितले जाता ती कांयच खबर ना, कांयच हें करूं ना तेणी एसेसमेंट करूं ना. जालें ते कडेन आतां तो श्री प्रसादा कडेन तो एकूच होल का म्हूण लिकेज. तो म्हणूंक लागलो आतां आमी मलेशियासून आनीक टीम हाडटा आमी आनीक फायंड आवट करपाक आनीक ते लायनीन आनी कितें लिकेजीस आहा जाल्यार पळोवपाक डिटेक्ट करपाक. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर शिवम तिळोजी. दक्षिण गोंय जिल्लो नियोजन बसका कोरम नाशिल्ल्यान स्थगीत केली. ह्या बसकेक फक्त 13 जाण हजर आशिल्ले. निलेश काब्राल उसरा आयले आनी कोणूच आमदार येवंक नात. फाटल्या वर्साच्या जिल्लो नियोजनाच्या प्लॅना खातीर सगळ्या पंचायतींक आनी पालिकेक पत्र धाडिल्लें, मात आजून मेरेन खंयच्याच पंचायतीन प्लॅन धाडूंक ना. फुडल्या बसके मेरेन आपलो प्लॅन कोण धाडटा ताचो आराखडो तयार करून सरकाराक धाडटले अशें दक्षिण गोंय जिल्लो पंचायतीचे अध्यक्ष सुवर्णा तेंडुलकर हाणें सांगलें. 2021 आम्ही चार्ज घेतल्यानंतर ही डीपीसीची मिटींग घेवप हे आम्ही पयलींच ठरयल्लें. पुणून ते करता आसतना आमी डीपीसीची मिटींग आनी जावं डीपीसीचो प्लॅन जो फक्त आमी जिल्ला पंचायत एकटे करपाक शकना, तर आमकां जिल्ला पंचायतींतल्यान किंवा म्युनिसिपालिटींतल्यान आमकां तो येवचो पडटा. आनी आमी सगळ्यांक सादारण 12/10/2022 नंतर आमी सगळ्यांक म्हणजे परत तांकां लेटर धाडले की तुमी तुमचे प्लॅन धाडा म्हणून. पूण तांचो प्लॅन आमचे पर्यंत कांय पंचायतींनी धाडूंक ना. अजून पर्यंत 36 पंचायती आनी 8 म्युनिसिपालिटी तांचे कडल्यान प्लॅन आयिल्ले ना. सावथ गोवा म्हटलें की 7 तालुका, 8 म्युनिसिपालिटी आनी 89 पंचायती येता. 89 पंचायतींतले 36 पंचायतींनी आमकां अजून प्लॅन धाडिल्लो ना. 8 म्युनिसिपालिटी कडल्यान आमकां प्लॅन आयिल्लो ना. ताका लागून जर तांचो जर आतां आमी ठरयलें की तांकां आमी लास्ट 3 तारखेक 3 नोव्हेंबराक परत एकदां लेटर धाडलें की तुमचे आमकां जर कितें प्लॅन आसा तो आमकां तुमी धाडून दिवचो. आनी तो दिता आसतना आमी तांकां लास्ट तारीख दिली की 31 डिसेंबर पर्यंत तुमचे सगळे प्लॅन आमचे पर्यंत पावचे आनी ताजे नंतर आमी तो प्लॅन फायनल करतले अशें म्हणून सांगिल्लें. पूण आजून पर्यंत तांचे तशे प्लॅन पाविल्ले ना. जे प्लॅन आमचे कडेन पावला ताजो आमी ड्राफ्ट तयार केल्लो आसा आनी तो ड्राफ्ट आमी आज सगळ्यांच्या मुखार दवरपाक केल्लो. पूण आज ही मिटींग कोरम न जाल्ल्या कारणान पोस्टपोन केल्ली आसा. परत दुसरें आमी आतां परत एकदां मिटींग घेतली आनी ताजे नंतर 31 तारीख पर्यंत जे कितें आमचे कडेन पावतले 31/12 पर्यंत तेच घेवन आमी आमचो फायनल ड्राफ्ट आमी तयार करतले आनी गव्हर्मेंटा कडेन आमी अप्रुवलाक धाडटली. सादारण 147 crores म्हणजे जिल्ला पंचायत आनी पंचायत दोनांचे मेळून आमकां 147 crores आमकां अमावंट आयिल्ली आसा सगळ्या कामाची. 2387 कितें तरी कामां आसा आनी आमची 344 अशीं कितें कामां आसा जिल्ल्याची. अशी मेळून आमी सगळो 147 crores आमी सगळीं कामां हितून आसा घातिल्लीं आसा. महसूल गुप्तचार संचालनालय मोपा विमानतळाचेर 66 लाख रुपयांचे भांगर धरले. आबुधाबीच्यान मोपा विमानतळाचेर देंविल्ल्या एका प्रवाशा कडेन हे भांगर सापडले. एक्सरे मशिना वरवीं तपासणी करतना पेस्टाच्या स्वरुपात भांगर लिपयल्ले डिटेक्ट जाले. आमी पयलीं जायते वेळार न्यूज आयकताले की दाबोळी विमानतळा वयल्यान अमक्या प्रवाशा कडल्यान अमक्या लाखाचे सोने किंवा अंमली पदार्थ अशा वेगवेगळ्या बातम्यो आमकां तेन्ना आयकूंक मेळटाले. पूण आतां पेडणे तालुक्यांतल्या मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट सुरू जाल्ल्या मेरेन जायत्या दिसा उपरांत परत एकदा अबू धाबीहून आयिल्ल्या एका प्रवाशा कडेन 1 किलो 300 ग्रॅमचे सोने आणि ताची बाजारात किंमत 66 लाख अशी जाता. त्या प्रवाशांक एक्सरे काडपाच्या निमतान तपासणी केली आणि त्या वेळार हे सोने ताच्या कडेन आसा हे दिसून आयले. संबंधीत अधिकाऱ्यांनी ताका ताब्यात घेतलो, ताका अटक केली. हे सोने खंयच्यान हाडला आणि तो खंय व्हरतालो हाची चवकशी सुरू आसा. ज्या तरेन मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्टाचेर सोने जायत्या वेळार येता किंवा ते प्रवास करत आसतना
ज्या वाठारांतल्यान जी व्यक्ती प्रवास करता थंय तांची तपासणी जायना काय असोय आता प्रश्न निर्माण जाता. जायत्या वेळार चोरयेचे सामान आसूं किंवा सोने आसूं, ज्या विमानतळाय वयर हो प्रवाशी त्या विमानान बसलेलो आसता त्या वेळार त्या सामानाची कशा तरेन तपासणी जायना, तर त्या वेळार कित्याक हे ऑफिसर तपासणी करनात. मागीर थेट एअरपोर्टार मोपा एअरपोर्टार आयल्या उपरांत हे सोने तांकां मेळ्ळे. फाटल्या कांय म्हयन्या पयलीं अशेंच सोने आयिल्ले. आता इंटरनॅशनल विमानां सुरू जाल्या, त्या खातीर वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान जायते चोरयो आनी जायते तस्करी मागीर सोन्याची आसूं चांदीची आसूं अशे घटना घडत रावतले अशें दिसून येता. हांव निवृत्ती शिरोडकर, गोमंतक टीव्ही खातीर. सुमार 15 दिसां उपरांत पेट्रोलियम पदार्थाचो लिकेज पॉयंट सापडलो. वालेस जंक्शना कडेन ही गळटी जाताली. पायपलायन दुरुस्तीचें काम हातांत घेतलां. ह्या दुरुस्तेक 2 दीस लागतले. पेट्रोलियम पदार्थाच्या लिकेजाक लागून माटवे दाबोळे बायो प्रदूषित जाल्ल्यो. पेट्रोलियम पदार्थाक लागून बायो प्रदूषित जाल्ल्याचे लक्षात येतकीर थळाव्या लोकांनी बोवाळ घातिल्लो. म्हाका लोकल जावन सांगलें की वास येता ऑफ डिझल इन द वेल्स. सो आयज सकाळीं हांवें आमचे बायोडायवर्सिटी कमिटीक मेसेज धाडली and we said we'd better go and inspect. So somehow due to some other urgent works at the Panchayat, the secretary and the others were unable to come. So in the meantime, in the afternoon, I got a call from the Punch of this area, Nilima Night. So I hurriedly came over here. Go to see, I expected some water from the well. आणि वास येवपाक लागलो सामको पेट्रोलाचो. हांवें म्हणलें मातशें घालून पेट्रोलियर उर्स लागलो ताका. दीस इज गोइंग टू बी मेजर डिजास्टर इन द होल ऑफ Dublin, and you should warn all the families first of all to be cautious about this and not to light fire anywhere close by in that cooking next to any wells over here. Until and unless this is resolved by authorities, by the health department, by the pollution control board and the panchayat. ते उपरांत जुवारी कंपनी व्यवस्थापनाक जाग आयिल्ली आनी तांणी सोद वावर सुरू केल्लो. निमणो लिकेज पॉयंट सापडलो. सुरवातीक पायपलायनीचो सर्वे जातलो आनी ते उपरांत दुरुस्तीचें काम हातीन घेतले अशें कंपनीच्या अधिकाऱ्यान सांगलें. पळयात. सर आयज हांगा डिटेक्ट जाल्लेले आहा, सो हेच्या बरोबर हय ते आमी एक्सकवेशन आमची चालूच आशिल्ली गेली 15 दीस आनी फायनली आमकां वेरियस एजन्सीन जे आमकां लिड्स दिली त्या लिड्साचेर आमी काम करताले. फायनली एक करून आमी लिड्स चॅक करीत गेले, पूण काल पर्यंत आमकां तातूंत यश मेळूंक नाशिल्लें. आज हो लीड हो एक पॉयंट आमकां जो लिस्टार आमच्या आशिल्लो तो आमी एक्सकवेट करून पळयतना आमकां डिजायर्ड रिजल्ट जो मेळ्ळो ते आमी म्हणटा दीस टुडे वॉज अ सॅटिस्फॅक्टरी डे. आमकां एटलिस्ट इशू पळून आयलो. कितले दीस लागतले रिपेर? आतां कितें आसा, हो इशू आमकां मेळनाशिल्लो. आमच्या म्हळ्यार वेरियस एजन्सी आमी ऑलरेडी जे एंगेज केल्ले तातूंत मेळनाशिल्लो, पूण आमी एक मलेशियन एजन्सी अपॉयंट केल्या एंटायर पायपलायन सर्वे करपाक. सो ती येवपाची आसा. सो ऑलरेडी ते वाटेर आसा. सो आमी ती एक्सरसायज म्हळ्यार ह्या विकेंडाक मे बी सॅटर्डे पर्यंत आमी ती सर्वे कंप्लीट करतले आनी ताच्या मागीर रिपेराचो प्लॅन तयार करतले. ही कितली ओल्ड पायपलायन आसा ही 22 वर्सां ओल्ड पायपलायन. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गोंयांत कोळसो नाका पंगड आनी लोटलेच्या थळाव्यांनी जमीन संपादन करपाक विरोध केला. पर्यावरण नश्ट करून सरकार रस्तो आनी पूल बांदता. हाचो त्रास लोटलेकार आनी बोरयेकारांक जाता. सरकारान एक तर पुलाची दुरुस्ती करची, शेतांतल्यान पूल नाका, पर्यावरण नश्ट करपाक आसल्यार आमी रस्त्यार देंवतले अशी शिटकावणी गोंयांत कोळसो नाका पंगडान दिल्या. आतां आमकां एक आश्वासन आसा आनी गॅरंटी आसा आनी म्हाका दिसता आमचो MLA आलेक्स सिकेरा ताका मिनिस्टरचे पदवी मेळटा आनी तो एनवायरमेंट मिनिस्टरूय आसा. म्हणटच एनवायरमेंटाची काळजी करपा पासत, एनवायरमेंट प्रोटेक्ट करपा पासत आतां जेन्ना आमचे लोटलेलो गांवचो लोक रस्त्यार येतलो आपली शेत पुरयता तेन्नाय हांव मागता आलेक्स सिकेराक एनवायरमेंट मिनिस्टराक ताणें लोकां बरोबर
वाती घेवन ना जर लोकां बरोबर त्या रस्त्याचेर हो पूल शेत काबार करतलो तेन्ना लोकां बरोबर रावचे. कित्याक तेन्ना कोर्ट्स लागवण तरी MLA बीन तरी थिंगा रावन आख्खे गोंयचे जे ते सांगूंक सोदताले कोर्ट्स नाक म्हणून आतांय हो कोर्टच्या खातीर हो आमचो पूल जावपा आहा. शेत करून लोकांची घरां काबार करून म्हणून आमची मागणी एकूच, आमी ओगी रावपाना. आमकां शेतांतल्यान हो पूल जालो नाका. जरी लोकां खातीर पूल आहा त्या रस्त्या वयल्यान तुमी म्हणजे आहा तो पूल तुमी रिपेर करचो, नाजाल्यार तुमकां हो रिपेर करून नाजाल्यार ऑल्टरनेट पूल तुमी बांदचो. आम्ही हाचो सक्त विरोध करतात. आता गोयचे आणि 1 सेंटीमीटर सुद्धा जमीन आम्ही भांडवलदारा खातीर आणि वो करून कोळशा खातीर दिवपाक तयार ना. हातून हीत गोंयकाराचे मातूय ना. हे आम्ही बारीक निरीक्षण करून पळयला. आमची टेक्निकल कमिटी आसा जाचेर अभिजीत बाब सगळे अभ्यास करून तुमकां सांगतले आणि पुरावे दिवन सांगतले खंय कितें चुकीचें आसा आणि कितेंच हांगा बरोबर ना. हे फक्त तांचे घेर न्ही, हे सबंद गोंयचे घेर आणि हे कोळशाचे घेर आसा ते सबंद जगाचे घेर. सो हे आमी मेळून आमी सगळे झगडटले. हे आमी आमचे लोटलेचे आनी बोरयेचे भावाक भयणीक आयज आश्वासन दितात. हे लँड एक्विजिशन प्रोसिडींग मुखार वतले. सरकाराचो ऑफिसर आसा तो आपल्या जाय ते करतलो जाल्यार सुद्धा लोक हे सुप्रीम कोर्ट पर्यंत पासून झगडटलो एक सायडीन कोर्टान. पूण जमनीन आमी झगडटले कित्याक पीपल्स पॉवर इज सुप्रीम आनी लोक सदांच जैतवंत आसा. रेल्वे रुळाचे दुपेटीकरणाक लागून वास्को शांतीनगर वाठारांतली फक्त 3 घरां आनी लोकांनी केल्ले अतिक्रमण वयतले. घरां वयता तांकां दुसरे कडेन शिफ्ट करतले अशी माहिती वास्कोचो आमदार दाजी साळकरान दिल्या. बुधवारा वास्को शांतीनगर वाठारांतल्या रेल्वे रुळाच्या दुपेटीकरणाच्या कामाची पळोवणी केल्या उपरांत आमदार उलयतालो. प्रोविजन म्हणजे तांची रिटेनिंग वॉल जी आसली ताच्या मागीर ती तांणी आनी एक वॉल केली. सो आमी तांकां प्रपोजल दिला की रिटेनिंग वॉलाचेरूच तुमी एक वॉल काडा म्हणजे जाणे करून ही भुरगीं हांगा कोणी खेळटात ताजेर क्रॉस जावची न्ही म्हणून. तितलो आमकां एडिशनल स्पेसूय मेळटलो आनी त्या स्पेसा भितर हांगा तुमी पळोवपाक गेल्यार मदींच गटर आशिल्लो. तो गटर आमी तांकां सायडीन शिफ्ट कर म्हणला आनी ताजेर मोठ्यो लादयो घालून म्हणजे 20 mm लादयो घालून सेंटीच्यो अशें जातलें की एक रस्तोचो व्हडलो जातलो. सो तो स्पेसूय उरतलो, गटरूय सगळो आसतलो, रिटेनिंग वॉल आसतली आनी ताजे वयर सेफ्टी वॉलूय आसतली ह्या सगळ्या लोकांक. ताच्या खातीर आमी एक RUB मागिल्लो म्हणजे रेल्वे ओव्हरब्रीज मागिल्लो पूण थंय तो फिजिबल जायना जालो. सो ताजेरूय काम चालू आसा. आमी सकयल्यान एक ब्रीज प्रपोज करपाक हें केला पूण ताजेरूय तांचें वर्किंग चालू आसा. खंय फिजिबल आसा तितले लोकांक क्रॉसिंग करपाचो प्रयत्न आमचो आसा. हांगा लोकांची घरां वचना, घरांनी थोडे एनक्रोचमेंट केल्ले आसा ते वतात. घरां कोणाची वचना. घरां 1-2 जाणांची 3 जाणांची म्हाका दिसता 3 जाणांचीच वता. म्हणजे आमी पयलीं चड वतालीं पूण आमी सगळ्यांक जेन्ना इन्स्पेक्शन केलें रेल्वे करून आमी खुबशीं घरां सेव केलीं. सेवूच करना जाल्यार तांचे कोणा आज सगळ्या घरान एक गाडी आसा, स्कुटर आसा, ती वचपा खातीर तांकां आमी वाट दवरल्या. ताच्या खातीर हांव रेल्वे ऑथॉरिटीचेय बी हांव खूब देव बरें करूं म्हणटा की त्यांनी आमचे सगळ्यांचे जे मागणें आशिल्ले ते आयकून आमकां जाय तशें केलां. आतां ती 3 घरां जी वतात तांकां आमी सांगलां की तांकां खंय तरी आमी सपोर्ट करया आनी आमी तांचे कडेन उलोवणी आसा, आमचे कडेन कॉन्टेक्टान आसा. एकटो म्हाका दिसता शिफ्ट जालो, आमी ताका हेल्प केलो. आतां दुसरे बाकीचे 2 जाणां आसा तांकां कोणाकूच वाऱ्यार पडूंक दिवचे ना. आमी सगळ्यांक एडजस्टमेंट करूनच काम करतले. हे आशिल्ले गोमंतक टुडे बुलेटीन. मेळया गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक. पळयत रावात गोमंतक TV. हर्ष बेटा ABCD सुना ना. A for achari paneer, B for butter paneer, C for chili paneer, K for kadai paneer, M for मटर paneer, P for potato paneer. सुहाना मसाले बनाए पनीर मजेदार. सुहाना मजा आ गया. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय नाही.